मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेती रेखायल्या तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. आमी आदवेंताच्या कालार आसां आनी आदवेंताचो वेळ जावन आसा जेजूच्या येण्याक तयाराय करचो. 2 तयाराय आमी करता. पयलें जावन आसा क्रिस्मसाक तयाराय, ती लागशिल्ल्यान तयाराय. आनी एक जावन आसा जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयाराय. पवित्र सभा आमकां उडास करून दिता. ह्या संवसाराच्या अकरेक जेजू परत्यान येतलो. सतमंता म्हणटा आसतना मागीर म्हणटा हांव, तो सर्गार सोडलो, सरपदवीदार देवबाबाच्या उजवाक बसला, तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. तितले मातनी हर एक फावटी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी म्हणटा हांव, बावडतसो गूड परगटुव्या जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू नव्यान येतलो. ह्या आदवेंताच्या वेळार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयाराय करता. तो आयिल्ल्या वेळार ताच्या मुखार उबी रावूंक, आमच्या जिविताचें लेख दिवंक आमी तयार आसूंक जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां उडास करून दिता. ह्या वेळाचेर आमी आसता. पुरपेचो वेळ आनी ह्या वेळाचेर तुमी हांगासर आयल्यात. हो एक अर्दो दीस जेजू सांगाता करसूंक, ताचें उतर आयकूंक, सक्रमेंताचें आराधन करूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगात आसा. तुमची तेसावां, तुमचे मागणी, तुमचे विणवणे घेवन हांगासर तुमी वॉर्डा बावडतान आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जेजूच्या पब्लीक जिनियंत बावडतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें केदळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावडता प्रमाणे तुका जावं दी म्हूण ताणें मागयलें, सक्कड दिलें. कितलो बावडता आमकां आसा तितलें आमचें मागणें जेजू आयकता. खंडी जावन हांगासर तुमी वॉर्डा बावडतान आयल्यात. तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या विनवणेचेर जेजू आपलो आशिर्वाद घालतलो. हांगा जावन वेता आसतना तुमी संतोशान फाटीं वेतेल्यात. तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगात आस, आज रेतीर देवंक, रेतीर चलोन व्हरूंक हांगासर आसात आमचे मोगाचे पदराब मनादेक बाप रोमन पिंटो. पयस जावन ते आयल्यात, शिवमोगा जावन हांगासर ते आयल्यात. येतात केदाळा ही रेतीर चलोन व्हरूंक. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे भाव आसात जॉन डिसोजा, फेरार तावन हर एका सोनवारा हांगासर येवन अर्गां स्तुती चलोन व्हरून वजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक उमो करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर हे डिवायन वर्ल्डाचे आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आदवेंताच्या वेळार आमी आसां. सुटवें कुमसार जावं जेजू लागीं आनी एकामेका लागीं राजी जावन जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता आसतना तुमकां कोणाक ಪವಿತಾತ್ಮನವರಭಾ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಂಗತಾಪಣ್ಯ ಪವಿತಾತ್ಮನವರಭಾ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುಬೇಕು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುಬೇಕು. ಪವಿತಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ, ದೇವಾ
ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया आमचे दोळे दंभिया आनी मागया सर पदवेदारा सस्तच्या देवावो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी आपूण शेताक आमकां आपोवन हाडल्या खातीर आमच्या पयणांत आमकां राखल्या खातीर तुजी स्तुती महिमा गावूंक आमकां एक अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां अरदान स्तुती महिमा दिता बिजी आसच्या ह्या संवसारांत वो थोडो वेळ तुज्या संगाता करसूंक तुवें आमकां नांवान आपयल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता सोमया जेजू आज आमी आयकोंक वेचें तें देवाचें उतर तुज्या येणाक आमी तयार जावंक तुका आमी आमच्या काळजांत आमच्या घरांत स्विकार करूंक कृपा दी म्हूण मागता संवसाराक आयिल्लो तूं जेजू गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्लो तूं आतां आमच्या काळजांत जल्मोंक जाय आमच्या घरांत जल्मोंक जाय ताका जाय पुरती तयाराई आमी करूंक वो अद्वेंताचो काळ तुवें आमकां दिलाय ते देखून तुका अर्गां दिता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर येदोळस धाडिल्ल्या पासत तुजी स्तुती करता पवित्र आत्म्या संवसाराचें रूप तुवें नवें केल्लें बरी आमकांय नवें कर सोमयाची उतरां आमी समजून काण घेवंक स्विकार करूंक स्विकार केल्ल्या उतरांनी आमची जिणी बदलूंक
आमकां अभिषेक कर, आशीर्वादीत कर. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुझे संगता स्त्रियां भितरून सदैव आणि सदैव फळ जिगोसेन जेजो. Paghiunti Maria dawacha mai, ama obiangati vinatikur, atayam chama chiglia amen. महिमा बापा आणि पोता आणि पवित्र आत्म्या Shadi tshadani sran sarvada amen. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता अध्याय 24 वळ 42. देखून तुम्ही जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुम्ही नेणांत. उगडास दवरा, सोरू ऐन वेळार येतलो म्हूण घरचो धणी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडून नागोवंक तो सोडचो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खंयच्या काळार आसा आमी? हा, आद्वेंताच्या काळार आसा, वय की न्ही? वो आद्वेंताचो काळ पवित्र सभेन आमकां कित्या खातीर दिला? कोणाक गोतो न्ही? सुमयाच्या येण्याक आमी तयार जावंक दिला. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कपडे तावन ड्रायव्हिंग करन कारार एकलोंत येताना सडन मोतीक आयिल्ले एक विशय, क्रिस्मसांत करज्म आसा की? आमी आचरण करच्या क्रिस्मसांत करज्म आसा गी म्हणून एक सवाल म्हज्या मोतींत उदेंक सुरू जालें. मुक्काल घंटो टायम आसलो हांगा. चिंतना थोडी आयडिया मेळ्ळ्यो म्हाका. क्रिस्मसांत करज्म आसा गी. थोडी तुमी चिंतूंक पुरो. क्रिस्मस म्हळ्यार आमच्या मोतींत उपजोन येवची बोगणां खंयची? क्रिस्मस म्हणले तक्षण संतोषाची, वय की न्ही? संतोषाची, संभ्रमाची, आनंद पावचो वेळ, मोगाच्यांनी सांगाता मेळचो एक अवकाश, गर्दनाचो गोटो, कुस्वार, केक, नेकेत्रां, हें पुरा इतलें पुरा आसतना तुमच्या ह्या कुंभ मोती भितर करज्म कित्याक आयलो म्हणल्यार सवाल तुमच्या मोतींत येवंक पुरो. करज म्हाका आणकी वय दूख येवचे पयल्यान दूख पावचें काल्याक. संतोष आसतना संतोष पावोचे, ताच्या इड्यांत ताच्या भितर दूख आसा गे म्हणून पळोवचें काल्याक म्हणलें सवाल आमकां समेस्तांक येवंक पुरो. पूण कालें करचें, ताचे भितर तें आसा जाल्यार नारला भितर बोंडू आसा जाल्यार बोंडू भायर येजेत न्ही? तुमी पडटना बोंडू दिसत येत न्ही? तशेंत क्रिस्मसा भितर कुरीस आसा गी. कित्याक आमकां क्रिस्तांवांक कुरीस विंगड करन आमची क्रिस्तांव जिणी जियोंक जायना, तें खंडीत, वय की न्ही? सदांय आमकां क्रिस्तांवांक काले म्हणटात बोरेंत जायचे म्हळ्यार जायना. आयच्या काळार
तें इल्लें चड जावनूच येते आसा. कश्टांचे विशयंत उलोवंक कोणाकी नाका, कुर्सा विशयंत कोणाकी नाका. आमकां हर एका रितीरेंत आयकोंक जाय काले तुजें रीण पारीक जाता, तुका भलायकी मेळटा, तुजी पिडा गूण जाता, तुका सगळें काम मेळटा, तुका तें जाता, तुका हें जाता. खंयच्याय एका प्रिचरान तुका कुरीस मेळटात, तुका कश्ट मेळटात म्हळ्यार ताच्या उपरांताच्या रितीरेक कोणी रास पडनात. ताच्या तोंडांत आसचेंत कुरीस कश्ट आल्लेत आमकां वोवंक जायनात. आनी वचून थंय बसून ह्या विशयंत काल्याक नियाळ करेजे. आमकां कालें जाय गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पॅरिटी. ग्रेस्त कायेचो वांजेल आमकां जाय, कश्टांचो वांजेल आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त कायेचो वांजेल आयकोंक बारी खुशी जाता. पळय की न्ही, हा जेजू कुर्सार मेलो आयकोंक बरें लागताय. हा हेरांची पातकां तुमी बोक्षिया, द्वेष दवरनाकात. तुमकां मारल्ल्यांक, तुमच्या कपालाक मारल्ल्यांक आनी एक कपाल दाखया. कोर्ट कचेरी म्हणून वचनाकात. हें बरें लागताय. 5 सुंडे 2 मसल्यो, कितले की काण नीट जातात पळय. खाना म्हणल्या क्षणांत वायन येवन जालोत थंय पळय. हा देवान पिडेस्तांक गूण केलें. मोगाचेनो जिणीभर गॉस्पल ऑफ प्रॉस्पॅरिटी आमकां मेळना. आमी तयार जावंक जाय. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावंक जाय. म्हणटा आसतना मोगाचेनो 9वें वस्तूर कुस्वार लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 10 म्हणटा, देव ह्या संवसाराक आयिल्लो, देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक पाठयिल्लो मनशा कुळाक चडवण दिवंक, संतोष दिवंक हो संभ्रमाचो काळ जावन आसा. आनी क्रिसमस काळोखांत आसल्ल्यांक उजवाड दिवचो काळ म्हणटा लुकाचो वांजेल 2 अध्याय वळ 30-38. क्रिसमसाचो काळ देव जावन आसलो, जेजू मनशा रुपार परगट जाल्लो काळ. हें सांग पावल तिमोथीक स्पश्ट उतरांनी सांगता. तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र 3 अध्याय 16वी वळ. म्हणटा आसतना मनशाच्या पातकातावन सुटोवंक जेजू ह्या संवसारी आयलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 21. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ताणें धाडलो बलिदान भेटोवंक. जो आमचो वांजेल 3 अध्याय 16वी वळ. म्हणटा आसतना मोगाचेनो जेजू गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मल्ल्या वेळार कुरीस दिसलो गी. ह्या जेजूच्या जल्माच्या वृत्तांतांत सगळ्या गणितांत आमकां कुरीस दिसता गी म्हणलें सवाल आमी विचारल्या वेळार जेजूक तेंपलांत भेटयतना मोरयेक आयकल्लीं उतरां. एक बाली तुजें काळीज पापसतले. वो सबारांच्या उदरगतेक, सबारांच्या पडण्याक कारण जातलो. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, क्रिस्मसांत करेज्म आसा. आमी आचरण करच्या क्रिस्मसांत करेज्म आपापिंत भितर रिगला. कशें? पयलें आमी पळयता मोरी गर्भेस्त जाली. मोरी गर्भेस्त जाली. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 26 तावन 56.
गर्भेस्त जाऊनचे दुखाची गजाल गे संतोषाची गजाल हो संतोषाची गजाल वैगी नाही खाजाऱ्यांनी गर्भेस्त जाऊनचे अहंकारीन गर्भेस्त जाऊनचे संतोषाची गजाल गी हा हा अहंकारीन गर्भेस्त जाऊनचे संतोषाची खबर नाही तर मोरी गर्भेस्त झाली पवित्र आत्मो तिचेर देवोन आयलो आणि ती गर्भेस्त झाली म्हणटा असताना कष्टांची सावळी कुर्साची सावळी मोरयेचेर पडोवंक सुरू जाली आज या आधुनिक काळात गर्भेस्त जाऊनचे संतोषाची गजाल पूण ही एक अहंकार गर्भेस्त जाल्या आता गर्भेस्त जाल्या म्हळ्यार तुमकां सवाल येता की ना गोव फॉरीन आसा 3 वर्सांत हांव न्हू हांगा बायल गर्भेस्त जाल्या जाल्यार संतोषाची गजाल गी तांकां संतोष जाल्यार तुमकां शेजारच्यांक संतोष जाता गी हा तकली करपूंक सुरू करतात गोव येवंकूच ना काजर जाल्ल्यांक तशें जाल्यार आनी अहंकारीक आतां चिंता तुमचें सिच्युएशन चिंता मोरी गर्भेस्त जाल्या तांची शेजारची ताळयो पेटोवन मोरये सांगाता संतोष पावलिंगी कित्याक वांजेलांत कांय ना वांजेलांत कांय ना आमची सिच्युएशन आमी टॅली करन फाटीं 2000 वर्सां आदीं फाटीं गेल्यार तांचे शेजारची संतोष पावलिंगी ना मोरये कडेन विचारलें कोण ना कोण मोरयेन म्हळें देवदूत आयलो आतां तुमच्या वाड्यांत एक अहंकार गर्भेस्त जाल्या जाल्यार ती तुमचे कडेन सांगता रातीन देवदूत आयलो आनी म्हळें जेजू दुसरे पटी हांव संवसाराक येता खंय म्हाका देवान विंचून काडला हांव गर्भेस्त जाल्या खाले म्हणटात तुमी देवदूत पोर आयला न्ही बाईकार देवदूत म्हयन्याके पटी बाईकार येता आनी वेता पळया तुमकांत देवदूताचेर पातयेणी ना जाल्यार 2000 वर्सां आदीं देवदूत देवोन आयलो म्हणटाना ती शेजारची पातयेल्यांत गी ना पळया कितल्या जाणांनी मोरयेच्या फाटल्यान उलयल्यांत कोण ना वैगी न्ही उलोवंक साध्य आसा उलयल्यांत कोण ना कित्याक म्हळ्यार जुदेवांच्या दस्तुरे प्रमाणे एक अहंकार गर्भेस्त जाल्यार तिका पात्रावन जिवेशी मारी जय म्हणलें कानून थंय आसलें त्या संदिग्ध परिस्थितीर मोरी गर्भेस्त जाल्या जाल्यार तो ल्हान कुरीस गी व्हडलो कुरीस तिणें ववयलो म्हणटा आसतना क्रिस्मसांत करज आयलो गी ना क्रिस्मसांत करजमाची सावळी आयली गी ना व्हडलो कुरीस तिणें तिच्या खांद्यार ववयलो केदाळा तिचेर पातोर पडटात म्हणलें सांगोंक असाध्य आनी एका कुशीन मोगाचें न्हू दुबाव साडयो गांवार पसरल्यो कोण ना आमच्या काळार तितले पसरतना त्या काळार पण तितले पब्लीक जायनातलें कित्याक म्हळ्यार वॉट्सॅप आनी मोबायल त्या दाळा नातलें एका काणांत आनी एका काणाक वचो जाल्लें बारी स्लो जावन गेलें कोण ना आतांचे बरी 24 घंट्या भितर 1 मिलियन व्यू 2 मिलियन व्यू 25,000 फॉलोवर्स आनी 1 crore लायक्स ठै गांठ आतांच्या काळार जाल्ले बरी त्या दाळा जावंक ना कोण ना पूण जालां मोरयेक टेन्शन जालां जावंक पुरो केदाळा म्हाका तीर्प दितेले केदाळा हांव मोरतेली ती तयार जावन आसली झुजेची परिस्थिती पळया काजर जावना
मोरी गर्भेस्त जाल्या गुटान तिका सोडचें म्हणून ताणें निर्धार केलो. थंय दुबाव आयलो. दुबाव म्हणलो कुरीस झुजेनी वयलो. सोडचेंगी नाकागी धरचेंगी कालें करचें हे परिस्थिती झुजेकी थंय आयली. पूण पळया मोरी माय त्या खुर्साच्या सावळेन ती एलिझाबेथेची भेट करता. एलिझाबेथीक हेल्प करूंक ती पावता. म्हळ्यार मोगाच्यानो गर्भेस्त जातानाच जेजूक गर्भेस्त जातानाच खुर्साची सावळी थंय पडली. म्हळ्यार क्रिस्मसांत करेज्म दिसोन आयलो. दुसरें गडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां भरली गर्भेस्तीन राई कानिशमारीक आदेश दिता. म्हणटा आसतना जेरुसलेमाक वचो जैस नांव दाखल करी जैस मोरी माय बरल्ली गुरवार. आतांची परिस्थिती कशी आसा? घरा कोण म्हणी गुरवार आसा जाल्यार तुमची परिस्थिती न्ही. तुमी गुरवार आसतना आसली परिस्थिती आतां ना. वैगी न्ही. तुमकां कॅर करनाटले त्या दाळ. आतां 1 म्हयनो जावंक वतून बेड फूड पुरा थंयच हालोवंक ना. 4 जाणां, 2 हात धरूंक दोगां, 2 पाय धरूंक आनी दोगां. काडची मेटांय लॅक करूंक आज 8 मेटां सरलीं. पुरो जालें, म्हाका जायना. ऑनलायनार काश्मीरांतावन केसरी जल्मोवचें भुरगें थांबडें थांबडें जायचें म्हणून. आनी कालें पुरो आसा, पुरा ऑर्डर आसल्या दाक्तेरां पैकी बेस्ट दाक्तेराक अपॉइंटमेंट 9 म्हयने. आस्पत्र बुक, बेड बुक, बाल्टी पोसूंक 4 जाणां बुक. तुमी बाळां जाताना पोसूंक आल्लिंगी नातलिंगी गोत्तू. इतले पुरो सवलत्यो हांगा आसात. पूण जेरुसलेमाक वेताना वोल्वो बस आल्लेंगी, फ्लायट आल्लेंगी, भुरगें पोटांत हालता म्हणून कांय म्हणी आल्लेंगी नाने सोलोन वचोचें पडलें. 70-80 किलोमीटर पयस. परकी गांव थंय. कालें जाता बाळटेराचे जीस लागीं पावल्यांत परत्यान आनी एक कुरीस. थंय कोणाच्या घरा बडयल्यार कोणपणी उक्तें करचें आसात गी ना. सवाल येता कित्याक तांणी मोरयेक भरल्या गर्भेस्तिणीक घरा भितर जागो दिवंक ना. कित्या खातीर? आमचे मोदें एक दोस्तूर आसा गी. मोरणाच्या घरा गेल्या उपरांत आतां ना, पयलें आसलें. गेटी कडेन तावन बॉम्ब मारून येताले. म्हाका आपण नाका वचा रे भितर. मोरणाच्या घरा वचून मोरना पण आयलें हांव. आतां हें वचोचें जाल्यार कालें करचें नांवचें दितल्यांत. नांवन येवं काल. वोसो वोसो म्हणटाले. बाळटीचो वोसो, मोरनाचो वोसो आपडोंक नातल. सुदैवामध्ये ही वशाची पिडा आसली. एकली गर्भेस्त जावन भुरग्याक जल्म दिल्यार 40 दीस या बस्ट. कोणें आपडचें बरी ना, कोणें खंय येचें बरी ना. हें टेन्शन काल्याक वयगी न्ही. आतां हिका भितर काण गेल्यार आमीन न्ही समस्या पुरा घालून काण घेवचें नाका म्हळ्यार मुखार वच
आमगेर जागो ना, आमकां वशाची पिडा आमकां नाका. एक कारण. दुसरें कारण, सक्कड गांवची थंय आयल्यांत. तुमकां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार कारकोळ पयलें पेस्ताक तुमी आतां तुमचे कडेन गाडयो आहात, सोयी म्हूण येतात, वही म्हूण काळंगां काण घेवन फाटीं घरा येतात. पयलें तशें नातलें. हय, आसले एक बासार सोडोन वचोन यग्गी वचोन खंय जागो आगी थंय मांद्री घालन, ಒಟ್ಟುಕು एक बोसोवंक जागो मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण त्या दाळा वेग्गी वेग्गी वचोन वय न्ही जागो मेळनाटलो. तुमचे बरेन आनीक 1000 जाणां मांद्री घालूंक रेडी जावन आसली न्ही. आतां अशेंत जालें जेरुझलेम म्हळ्यार व्हडले पेंट म्हूण चिंती नाका, आतां ल्हान पेंट, ल्हान गांव. आतां आदल्या घरांनी पयशे सैरीन पुराय येवन रावल्यांत. आनी जेरुझलेमाची घरां पळयल्यार तुमचे बरीं 4 बेडरुमाची घरां नात. एकच रूम तातूंत पुराय अटॅच. चडतीक जाय जाल्यार माळयेर वयर वचोन मांद्री सोडोवन न्हिद जालें तितल्यांत. एकच रूम. म्हणटा आसतना जागो नातलो थंय, जागो नातलो. आतां भरली गुरवार खंय गेल्यार जागो ना, भद्रती म्हणली ना मोगाचें न्हू. खालें करचें, जागो मेळोंक ना. देवान दिजय आल्लो, देवी मावन रावलो. पळया केदो व्हडलो कुरीस तिसल्यान जुजेक टेन्शन. 70 मैलां चलोन आयल्यांत दोगांय थकल्यांत. आतां मोरयेक येणो सुरू जाल्यात, जागो मेळटे ना. खालें करचें म्हूण जुजेकी कळना, मोरयेकी कळना. हरएका घरा येतात. लास्टक एक गोठो मेळटा. मोगाचें वांजेलान तो गोठो कोणें दिल्लो म्हणलें बरें जाल्लें. एटलिस्ट ताणें म्हणी ताचें नांव म्हणी अमर जाता आसलें कोण ना. गोठो दिल्ल्याचें एटलिस्ट गोठ्यांत म्हणी रावंक सोडलें न्ही. गर्दनाच्या गोठ्यांत. आमचे आज करचे गोठ्यांत कोणेय न्ही दियेत. पळय गे न्ही 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च करून गर्दनाचो गोठो करता आमी आज. पळय आमचे क्रिसमस कितले. एटलिस्ट तो गर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मल्ले वरूय 1.5 लाख 2 लाख आमकां खर्च जाता. खंय पुणी रावळेरांत जल्मल्लो जाल्यार पळय 15 वर्सांक एक पटी मात्र क्रिसमस आसता. गर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मोन एक गर्दनाचो गोठो करूंक 3-4 लाख आमी खर्चितां जाल्यार, आनी खंय पुणी दुसरे कडेन जल्मल्लो जाल्यार जेजो मुग्ध आसले आमचे क्रिस्तांवपण येदोळ मुग्धोन येते. गर्दनाच्या गोठ्यांत जेजो जल्मलो म्हळ्यार पळया थंय कुर्साची सावळी आमकां दिसली. मिनिमम येना. आज ल्हान संगतीक आमी घरांनी लढाई करता. तें दिवना, हें दिवना, ताणी बाल्टीक पोसूं ना, तेशें करूं ना, त्या आस्पत्रेंत करी जाल्लें, ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत बाल्टेर केलो, तशें अशें म्हणून कोक्कें घालचें आज चड जाल्यांत. जेजू जल्मल्लो तर एक वस्तूर ना, कांय ना, त्या गाणींत जेजू जल्मलो. आसऱ्यान तांकां जागो मेळोंक ना. हो आनी एक कुरीस जालो मोगाच्यानो. पळया क्रिस्मसांत आमी संतोष पावता. जुजे आनी मोरी संतोष पावलिंगी ना. ताणी गळयल्लीं दुकां मात्र, ताणी गळयल्लीं दुकां मात्र कश्टांनी, वळवळ्यांनी, दुबावांनी, हिंसोणेच्या उतरांनी ताणी जिणी सारली. तिसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जल्म कसोय जालो देवान सांबाळचें आसलें. आतां हेरोद रायाच्या मोतींत जेवसार रिकता. तेग राई नेकेत्र पळोवन त्या भुरग्याच्या सोदनेर जेरुझलेमाक येताना पयले पटी ते रिकतात हेरोदाच्या
रावळ्या भितर आनी विचारतात राई जल्माला खंय आसा. आतां हेरोद कुबळटा, म्हाका प्रतिस्पर्धी जल्मा लागी. आणि तेगरायाक सांगता तो तुम्ही वसा आणि त्या बाळशाक सोदा आणि म्हाका येऊन सांगा हांवें आराधन करूंक जाय. आराधन न्हय, ताका जिवेशी मारूंक हांव रेडी जावन आसा. आनी एक कुरीस जेजू संवसारी येतानाच ताका वैरी रेडी जावन आसले. माथेवाचो वांजेल 2रो अध्याय 2री वड. त्या रायाक सोदून काण घेवन ते एक राय आयले. आतां माथेवाचो वांजेल 2रो अध्याय 13व्या वळींत वो हेरोद सांगता त्या भुरग्याक सोदा. आतां देवदूत येवन मोरयेक आनी जोसेक सांगता रातोरातीन तुमी हांगात हांव जेरुसलेमांत हांव न्हू इजिप्टाक पैण करीस. चिंता सडन आतांच्या काळार जाल्यार सडन तुमकां दिल्ली वचो म्हळ्यार तकली इरार जाता. दिल्ली घाल्यार फाल्यां सकाळीं बाजपे वचोंक आसा म्हळ्यार सगळीं रात न्हिदनात थोडी. फाल्यां कोडयाळ वचोंक आहा म्हळ्यार हांकां न्हीद पडना. बस मेळटा गी नांगी, कशें येचें तें बस स्टँडाक लालबाग येता गी नांगी, आंपन काट्टे रावता गी नांगी, कांकनाडी तेने येता गी वयल्यान येता गी. देवा थंय कोडयाळ आल्ल्यांक 25 पोना आनी थंय तावन तो ऑल्वीन सदां कोडयाळ येता न्ही ताचे कडेन कितल्या वरांक बस आसा रे. तें बस हेने येता गी तेने येता गी. पळय इतलें एक बस ना जाल्यार आनी एक बस कुडला 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 म्हणून येतात. आमकां टेन्शनान रावोंक जायना. पळया इजिप्टाचें पैण कितले मैलां 480 किलोमीटर. आजुनी तुमी तुमच्या पैकी थोडी इस्रायलाक गेल्ली तुमी आसात. इस्रायलांतावन इजिप्टाक येची वाट आजुनी पळयल्यार बसार 150-180 किलोमीटर फास्ट येता बस. 4 वरां जायची. 4 वरां खाण घेता आतां. आनी इतली 2025 वर्सां जाल्या उपरांत ती कांय पुणी इल्लें रान तें हें उदकाच्यो झरयो कांय पुणी दिसतात गी. कांय ना, सुकी दाड सगळो 480 किलोमीटर सुक्यांत कांय ना. आतां चिंता 2025 वर्सां आदीं परिस्थिती कशी आसती आसली. तांचें पैण कितल्या कश्टांचें जालें. तांकां पिवंक उदक खंय मेळ्ळें, जेवण खंय मेळ्ळें, वाटेर तांणी खंय रावलीं एक्किना. आमी खाली वाचतां कितलें नजरेतावन ती इजिप्टाक वचोंक देवदूतान सांगलें. थंयत ती रावलीं. पूण गेल्ली वाट ती कुर्साची वाट आमी चिंतिना. तांणी जोडले ते कश्ट वाटेर कालें पुरा तांकां बगूंक मेळ्ळें गी. वांजेलांत एक्की आमकां सांगूंक ना. ती दोगांत मौनपणी समकलीं कोणना. कितले रात काण गेल्या गी. ते 480 किलोमीटर वचोंक कितले म्हयने काण गेल्यात गी तांणी. कितले कश्ट सोंसल्यात गी तांणी. वाटेर तांकां कितलें बगूंक मेळ्ळां गी. आमकां एक्की खबर वांजेलांत वाचूंक मेळना. म्हळ्यार मोगाच्यानो आमी आज क्रिसमस म्हळ्यार व्हडा संतोश पावता. त्या दीस 2025 वर्सां आदीं जाल्ल्या क्रिसमसांत गरज मातसो व्हडलो कुरीस तांणी वोवयलो. 5वें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 5वें बाळकांचो संवार. बाळकांचो संवार माथेवाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 1 तावन 17. हेरोद राई जेजू जल्मावच्या 37 वर्सां आदीं
राजवटकेक आयलो आनी जेजू जल्मोवन 4 वर्सां पर्यंत ताणें राजवटकी चलयली 37 BC तावन 4 AD आनी ताच्या काळार सबार बांदपां ताणें बांदल्यांत जेरुसलेमाचें देवाळ ताणें बांदल्लें बरें नांव आसलें हेरोदाक पूण आसल्या राया परकी क्रूर राय म्हळ्यार हेरोदूत ताच्या कदल्याक कोणेंगी दिश्ट घालतात म्हणून ताच्या पुतांक ताणें जिवेशी मारलें बायलेकी जिवेशी मारलें दुबावानंत इतलो दुबाव ताच्या मोतींत आसलो की ताच्या दोगां पुतांकी हेरोदान जिशी मारलें बायलेकी ताणें जिवेशी मारलें आनी बायलेच्या आवयकी जिवेशी मारलें तितलो क्रूर तो जावन आसलो त्या देखून भुरग्यांचो ताणें संवार केला जाल्यार कांय व्हडलें न्हय ताच्या क्रूरपणाक ती एक साक्ष जेजू नाश करचे खातीर ताणें कितल्या भुरग्यांचो संवार केलो गी गोत्तो ना 2 वर्सां सकेल्या सक्कड भुरग्यांक जिवे चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक ताणें आदेश दिलो म्हणटा आसतना क्रिस्मसांत करेजमाची सावळी आमकां मेळटा म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आदुवेंत क्रिस्मस न्हय आईची आमचें कल्चर पळया इतलें गेलां की थोड्यांनी क्रिस्मस सेलेब्रेशन मुग्दून जालें थोड्या संस्थ्यान डिसेंबर आयलो म्हणटना आमकां क्रिस्मस म्हूण अर्थ जावन गेला केदाळाय पार्टी करयेत केदाळाय संभ्रम चलयत तयाराई म्हणली आज ना जेजूच्या येण्याक आमी तयाराई करीचे म्हणलें कॉन्सेप्ट हा पळय आज गेला आज पार्ट्यो नेकेत्रां गर्दना गोटो एंत हाच्या मोदेंत क्रिस्मस येता न्हय आसतना संवसाराक आयिल्लो जेजू म्हज्या आत्म्यांत जल्मोन येजे म्हज्या कुटुंबांत जल्मोन येजे म्हणली तयाराई आमी विसरून गेल्या रिसेंटली आतां मोबायलार पुरा फोटो पुरा येतात न्ही व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी थोड्यांनी 1 तारखेर क्रिस्मस आचरण केलें थोड्यांनी 5 तारखेर क्रिस्मस आचरण केलें थोड्यांनी आतां परवां 7 तारखेर एकाडे आसा खंय व्हडल्या मट्टार क्रिस्मस सेलेब्रेशन जेजू आनीक येवना क्रिस्मस सिजन स्टार्ट जावना आंगड्यो पुरा रेडी जाल्यो तुमचे पॉकेट एक सुरी घालून या थंय जेजू ना सांता क्लॉज भायर व्हडलें पोट केतें व्हडलें गी तितली सेल्फी चड आमकां जाय तितलेंत क्रिस्मस ट्री पूण मोगाचें न्हू हे दोनी काळ विंगड जावन आसात डिसेंबर म्हळ्यार क्रिस्मस न्हय क्रिस्मस येवचे तूं 25 तारखे उपरांत त्या देखून क्रिस्मस सीजन म्हणटा आमी हें क्रिस्मस सीजन न्हय डिसेंबराच्या 1 तारखे तावन 23-24 क्रिस्मस सीजन न्हय ते अद्वेंत तुवें जेजूक तयार रावचें ताच्या येण्याक तयार जावचें म्हळ्यार नेकेत्रां उमकळावची न्हय आमचे क्रिस्मस डिसेंबर 25 तारखेक मात्र नव्या वर्सा तुमचो गर्दना गोटो पळयल्यार पाचवो आसताय ना गल्लो गोव लांबोवन पुसक्क म्हूण सकलाय वचोन आसता बांदलें नेकेत्र पाक्या बरी उमकोळान आसता आमची आध्यात्मीक जिणी इतलीच भितर बांदल्यार येवच्या वर्साक म्हण नेकेत्र उरत भायर बांदल्यार गेल्यात एकात्त दिसा पडच्या दोवाक मुकली कूस ओपन जावन एक पाकोटो इसल्यान उमकळटा आनी एक पाकोटो इसल्यान उमकळटा गल्लो बल्ब वाऱ्याक पुळूंक 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 तिशीन हलता जालें क्रिस्मस शाश्वत जायचे तर मोगाचें न्हू आमी राखचें कोणाक
जेजूक राखजे अद्वंसचो काळ राखसो काळ म्हणटा आमी राखचें कोणाक. घरा सैरी आयल्या उपरांत मार्गादेगेर कोण म्हणी राखोन रावता ते? येवची सैरी घरा आयल्या उपरांत मार्गादेगेर राखोन रावता ते? ना न्ही. जेजू येवन जाला गी ना, ताचें पयलें येणें जालां गी ना, तर राखचें कोणाक आमी? दुसरे पटी येता तो म्हणटात. दुसरे पटी येवचें म्हाका गोत्ता गी, तुका गोत्ता गी. केदाळा येता सांगलां येत्त वेळार येता म्हणून? ना, तो केदाळा येव. तूं तयार जा, तूं तयार जा. तर जेजू ताचे मदगत येवन वचना गी, येता गी ना. चार रितींनी येता, आमकां गोत्तूच ना. पयलें येणें जालां, दुसऱ्या येण्यांत तो येता. तें सोडया दोनी. येवन जाल्या उपरांतलें येतलो येतलो. ताच्या मदगत चार पटीन देव येता. आमच्या मदगत डेली येता. आमकां ताची वळख मेळ्ळ्या गी. चार रितींनी जेजू आमचे मदगत येता. तर ह्या चार रितींनी ताका स्वागत केल्या शिवाय गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू आमकां मेळना. थंय जाय जाल्यार सोपेटीचो बाळक जेजू हाडलो, तो कांय हलाना. तुमी ही चार येणी निर्लक्ष केली जाल्यार गर्दनाच्या गोट्यांत, तुमी उमकळायल्ल्या नखेत्रांत, तुमी केल्ल्या कुस्वारांत, तुमी घाल्ल्या नव्या पॅन्टांत जेजू मेळना. तर ही चार येणी खंयची? पयलें देवाच्या उतराद्वारी हर एक दीस जेजू ह्या संवसाराक येता आनी तुमचें मदगत सदांच आसा. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचें सोवें आसतलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 28:20. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचें मदगत आसतलो. कडी नास जातलें, म्हजी उतरां मात्र आखेर पर्यंत उरतलीं. देवाच्या उतराद्वारी जेजू तुमचे मदगत येता. हें तिसरें येणें, जेजूचें तिसरें येणें आमच्या जिवितांत. जर हें उतर आमी निर्लक्ष केलें, हे उतराक आमी मान दिवंक आमच्या बिजी कामा निमती आमी सुकल्या जाल्यार देवी आमकां सुकोवन वेता. हेरोद राया बरी. तोय अधिकारांत ताच्या स्थानमानांत बिजी आसलो, जेजू ताका पळोवंक मेळोवंक ना. तुवें सोदल्या शिवाय जेजू तुका मेळना. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरें येणें हर एका मिसाच्या बलिदानांत एवकरिस्ता मुखांतर जेजू आमचे मदगत येता. सर्गींत हांव देवोन आयिल्लो जिवो उंडो हांव सुतो. जो कोण म्हाका पातयेता तो सासना की जियेता. तर एवकरिस्ताक आमी कसलो मान दिला. हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेताना आमी सोम्याक घेवंक येता म्हणलो मनोभाव आमकां आसा की ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव पाठी येताना सोम्याक काण घेवन हांव म्हज्या घरा येता म्हणलो मनोभाव आमकां भोगूंक मेळ्ळा गी ना. सादांचें जालां. दया करून मीस सादांचें करनाकात. एवकरिस्त सादांचो करनाकात. सादांचें म्हळ्यार सादांचें तुमी फस्ट च्या करतना कितली तकली पाड केली न्ही.
हां उडास करा फस्ट च्या केल्ली हां देवा तो लोटो काणी घेवन 5 जाणांक 5 लोटे उदक घालून च्या पिठो कुल्यार काणी घेवन ते 2 पटी ह्या कुल्यारांत घाल्यार पुरो गी ह्या कुल्यारांत घाल ಎಂತ कुल्यार गी मागीर तें गाळन दूद उणकर्न साखर परत्यान लेखर्न घालन लोट्याक घालतना 3 लोट्याच्या 5 लोटे उदक दवर न्ही लास्टाक जाल्ली च्या कितली 3 लोटे कितल्यान प्लॅन करन मागीर 3 लोट्यांचे इल्ले 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 करन लोटे कंप्लीट करन आनी दिल्ली तो तुमकां पळोवंक येताना प्रेज द लॉर्ड आतां च्या करून तुमकां कांय टेन्शन गी हा ना आतां लोटो उपयोग करतात गी ना काण गेलें टॅप ऑन केलें पुस्स म्हूण सोडलें इतलें दवरल्यार इतलीच च्या जाता म्हणून गोत्ता आसा तुमकां दवरलें आतां स्पून सोदून काण घेवन येतात ये हां ना न्ही सादांचें जालां वय की न्ही सादांचें डब्बो काडलो हातांत गोत्ता कितली मूठ घाल्यार कितली कुल्यारां जातात म्हूण आतां गॅरंटी गोत्ता सादांचें आतां केटरिंगांत रांदतेल्यांक तुमी पळयलां वय गी न्ही पळयलें ना तांकां सादांचें 10 किलो 25 किलो दुकरामास रान्नीर दवरलें म्हळ्यार 1 किलोमिटर पयस तावन पियावट डायरेक्ट थंयच घालतात खंय थावन उडयल्यार खंयची वस्ती वचोन आयदनाकच पडटा आमी उडयल्यार 1 किलोमिटर पयस पडटा पिया कित्याक म्हळ्यार तांकां सादांचें जालां मोतींत आनी एकच चिंतात आनी एकच काम करतात समा जाता मीठ कितलें म्हूण साकोन पळयचें म्हणना 1 पटी घाल्यार आमी 25 पटी मीठ पळोवन पळोवन तो अर्दे गुडले कडी खाली जाता थोड्यांच्या घरा आनी आमच्या घरांनी कांय पूण एक ल्हान फंक्शन आसल्यार पळय 5 किलो दुकरामास हाडल्यार लास्टाक वाडूंक मेळचें 2 किलो म्हळ्यार आसले 25 जाणांनी एक प्लेट काण घेवन मीठ पळयल्यार त्या देखून पळय हें सादांचें पळय सादांचें आमी चिंतूंक वचना मोतींत चिंतूंक वचना पूण येवकरिस्त विशेंत सादांचें करनाकात हर एक दिसी नव्या रितीन जेजू तुमच्या काळजांत येता म्हणलें तुमच्या मोतींत आसूं दी त्या देखून हें मोगाच्या भावान भयणीनो 4थें येणें जेजूचें ह्या संवसाराक जेजूचें 4थें येणें येवकरिस्त मुखांतर हर एक दीस जेजू आमचे मोदगात येता तो तुमकां मेळ्ळा गी तो मेळ्ळा जाल्यार क्रिस्मसांत जेजू आपापींत तुमकां मेळटलो हांगा येवकरिस्तांत जेजू तुमकां मेळोंक ना जाल्यार थंय क्रिस्मसांत जेजू मेळचें डावट नेक्स्ट 5वें येणें ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना पैकी कितें तुमी केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना पैकी मातेवाचो एवांजेल 25 अध्याय 40 ओळ ह्या आधुनीक काळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू तुमकां इमाजिनी दिसान जेजू जिवंत जावन आमचे मुखार केदाळा येवन रावता म्हणलें आमकां कळीत ना त्या देखून जेजू म्हणटा पळया ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें तुमी केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणल्यार कोण गरजेवंताक तुमी कांय इल्लें बरें करतात जाल्यार तें ताका करनात ताच्या रुपार आसच्या जेजूकच तुमी करतात
तर गरजेवंतांच्या तोंडार मुखामळार तुमकां जेजू दिसला की. मदर तेरेजा म्हणटा, म्हजो दीस एका घंट्याच्या आराधनांत हांव आरंभ करतां, उरले 23 घंटे कश्टतल्यांच्या पिडेंत आसलेल्याच्या मुखामळार जेजूक हांव पळयतां. आमी करचें एक ल्हान काम, आमी दिवची एक ल्हान कुमोक, आमी गरजेवंताक पावतना आमी कोणायकी हेल्प करिना, त्या रुपार आसच्या जेजूकूच हेल्प करता. हें जेजूचें 5वें येणें. तर 5व्या येणांत जेजू खंयच्या खंयच्या रुपार आमच्या घरचें दार बडयता गी आमकां कळीत ना. 6वें येणें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खंय 2 या 3 म्हज्या नांवान सांगाता मेळोन मागतात गी, तांच्या मोदगात हांव आसा. तुमी खंय 2 या 3 सांगाता मेळोन मागतात गी, तुमचे मोदगात जेजू आसता. जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत, जावंक पुरो वाड्या जमतेंत, जावंक पुरो आयताराच्या मिसांत, खंय तुमी एका मनांत मागोवंक सांगाता मेळटात गी, तुमचे मदगात जेजू आसा. हें जेजूचें 6वें येणें जावन आसा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आमचे मदगात आसा. त्या देखून ताका राखचो वेळ, जिणी बदलावचो वेळ जावन आसा. अद्वेंताचो काळ. तुवें जिणी बदली नासतना, जेजूक राखनासतना क्रिसमस केल्यार तें खाली शब्द जावन उरता, आचरण जायना. आज शब्द चड जाला, आज शब्द चड जाला, लायट चड जाल्यात, मोत काळोखांत आसा, भायर जिगीबिगी लायट चड जाल्यात, आमच्या दोळे दिसनात त्या लायटा मदें. आमी कितें करीत जायी आमकां कळीत ना. आध्यात्मीकपण उणें जालां, लौकीकपणाच सडलां. आज कशें गी म्हळ्यार पुरो 1 लाखाचो गर्दनाचो गोठो केल्लो, हे पटी 2 लाखांचो करीच. ग्रँड जायचे. परोवंक गेल्ले सिरियल सेट पावोवनांत हे पटी आनीकी 200 घालीचे. हांगा तावन स्वंय म्हूण थंय वचोचें, थंय तावन स्वंय म्हूण शिनेचें, तातूंत कोणीय दिसोन वचो. रस्त्यार चलची आपल्या त्या लायटाच्या उजवाडाक दिसोंकूच नवचो, तशें घालीचें. हें क्रिसमस आमचें. त्या देखून पवित्र सभा आमकां सांगता, राखा. त्या देखून ह्यो अद्वेंताचो काळ दिल्लो. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमच्या फिरगजेनी 5 कॅन्डलां दवरल्यांत न्ही, 5 एकत्त पटी पेटयली गे मा ना न्ही. ताकाय अर्थ आसा. अंत 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 जावन वचोन लास्टाक 2वें कॅन्डल पेटोवंक. एकत्त पटी 5 कॅन्डलां पेटयून आमची स्थिती आतां 5 कॅन्डलां एकत्त पटी पेटोवंक. तयार जायनाका आमकां, तयार जायनाका. संभ्रम जाय जाय. तयाराय नासतना क्रिस्ताक आमी मेळोवंक जायना. तयाराय नासतना तुमी क्रिस्ताक भेटोवंक जायना. तशें तुमी भेटले जाल्यार क्रिसमस शब्द जावन मात्र उरता. त्या देखून मोगाच्यानो, अद्वेंत म्हळ्यार बूक, क्रिसमस म्हळ्यार फेस्त. बुकेल्या शिवाय जेवणच. त्या दाळा मात्र खाणाची रूस. थोडी आमी आसाव भूक लागाचे म्हूण ना जेवंक. खालें मेळ्ळ्यार बातेन केल्ले बरें खावचेंत. ती स्थिती आज आमकां येयली. आमकां भूक ना, भूक ना. दिला खावया. हे व्हडल्या फेस्ताक 5 घरांनी गेल्ले बरें जालें.
उडास उरसो कंचे जेवण फस्ट कोणाच्या घरा जेवले हांव पळय ते मात्र मागीर पोट आसा इडली आसा देवया नाजाल्यार तो बेजार जाता घरा वचून 5 पटी या मुगदाले मागीर कोणाक दूर 3ऱ्या घरा खाल्ले मास जावना 5व्या घरा खाल्ले बिपा मास जावना 6व्या घराचे सरपे तेल कालेंगी पुरून गेल्ले त्या देखून पोट भूक नासतना जेवे नाकात त्या देखून आदवेंत म्हळ्यार मोगाचे न्हू भूक ती भूक आमकां समा लागली जाल्यार क्रिसमस फेस्त जावन उरतलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून क्रिसमसांत गरज आसा त्या देखून असो अर्थ आमी समजचे जाल्यार ताका आमी राखत जाय आमचे आत्मीक तयाराई आमी फस्ट करया मागीर बायलें पुरा आत्मीक तयाराई फस्ट करन मागीर बायली तयाराय कशी आमचें गमन करया बरें एक सुटावें कुमसार आमी जावया सकड पातकां आमची वळखणकाण घेवया जिणी आमची बदलया त्या दाळा जेजू गर्दनाच्या गोट्यांत जल्माना तुज्या काळजांत जल्माता तुज्या घरांत जल्माता केदाळा तुज्या घरांत जल्माता गी त्या दाळा शांती आपापिंत आमचे मोदे येता आमेन. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लारेता ई सोम्या ये काळजान मुच्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्या लारेता ई सोम्या ये काळजान मुच्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पडोवंक आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पडोवंक आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सुरवंदारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सुरवंदारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता कळसमोणा आमची तुका भेटयता कळसमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मुझ्या एकसरपणाक सांगात तूं दिता मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ई सोम्या ये तूं म्हाका साय मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मुझ्या एकसरपणाक सांगात तूं दिता मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ई सोम्या ये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडेर पडोवंक आमी प्रणाम करता
नमस्कार कर बळजमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोन्या समर्पित बळजमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोन्या समर्पित पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं भावता कष्टा नष्टा वेळार आदर तूं जाताय मोची पातकां सकलीं आपणाचेर घेताय काकुळारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं भावता कष्टा नष्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळधारा तूं बक्षिता आराधन आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोंडारा सरपडन तुका आमी नमस्कार कर बळजमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोन्या समर्पित बळजमोणा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोन्या समर्पित हालेलुया 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 आराधन तुका सोन्या हालेलुया हालेलुया सोन्या महिमा का सोन्या स्तुती तुका सोन्या आराधन हालेलुया 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 स्तुती आराधन महिमा हालेलुया 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 जेजू सबार रितीने ताचें दर्शन आमकां ह्या संवसारान दिता आमी येदोळसो आयकल्ल्या प्रमाणे जेजूचें चवथें येणें जावन आसा एवकरिस्ताचें भक्तीपण एवकरिस्ताच्या रुपार तो ताचें दर्शन आमकां सदांनीत दिते आसा सर्गिंतान देवन आयिल्लो जिवो उंडो हांव म्हणचो तो जीव दिवचो जो कोण म्हजे सरशी येता ताका हांव केदींच पयस करिचो ना मुंड्या रुपार आमच्या मदगात ताचें दर्शन दिवच्या सोम्याक आतां आमी पळोवया ह्या बिजी संवसारांत आमच्या राठावळी मोदें देव ताचें दर्शन आमकां ह्या उंड्या रुपार दिता बावार्थाचे दोळे उक्ते करून ताचें दर्शन आमी बगया लौकीकपणाच्या ह्या संवसारांत बुडून गेल्ल्या आमकां दैवीक सक्तेन बरसो देव आमकां वयर उखलून हाडचो सोमी आमच्या सोर उण्यापणान आमकां बोड दिवचो धनी तोच जेजू त्या जेजूक जामारादान स्तुती महिमा आतां आनी सदां आराधने 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ Eucharistandascia somia Gesù, tu amso Deus zauna sai te kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu amci curpeci zăr de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu amcia sor आशीर्वादाचे मूळ de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu bapace părzăl mucamol de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu amșemode muni zaun amșemode gieloi de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu amcea atmeace poșăn de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu amso boro gouli de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu amce pide shide gun corso वैज de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu sargitam devona illo jivo undo de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ Gesù, tu cări dacual de kono. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ
जेजू आमच्या निराशपणांत आमच्या एकसरपणांत वचूं सांगाती देखून आराधने 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ जेजू आमच्या पातका पसोतूं खुर्सार मेलय देखून आराधने 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया आमचो भद्र आसरो आमचो सोडवंदार आमचो भद्रती जावन आसचो सोमी ह्या उंड्या रुपार आमचे मोदगात आसा आमकां रियाकल्यांक की आमचें नांव खाण ताणें आपयलां ह्या येवकरिस्ताच्या बोवारी आमी दिंबयेर आसाम जाल्यार तो जावन आसा आमचो सोडवंदार आमच्या निराशपणाक आमच्या एकसरपणाक एक जाप आमकां एक धैर्य आमकां एक बळ त्या सोम्याक जावरगां स्तुती महिमा कोणें तुका विसरल्यार हांव तुका विसरोवचो ना सदांच हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणलो बरवसो दिवचो जेजू जे दोळ्यांची दुकां पुसून काण आमकां बरें करचो सोमी त्या सोम्याक जावरगां स्तुती महिमा सोम्या जेसू ह्या आशिर्वादाच्या ह्या वेळार तुजे मुखार आमी आसा थकल्याव बुडोवन गेल्याव कोणी ना म्हणलो मनोभाव आमच्या मोतींत कसला निराशेन आमी तुज्या लागीं आयल्या सोम्या ह्या निराशपणांत ह्या एकसरपणांत ह्या कश्टांत तुजें दर्शन आमकां दी जेजू ना जाल्यार आमी बुडतेल्या नास जातेल्या तुवें आमकां विसरल्यार आमचे जिणेक अर्थ ना जेजू आमच्या पिडेंत आमच्या कश्टांत आमच्या एकसरपणांत आमच्या निराशपणांत बरवसो सांडल्ल्या वेळार सक्रामेंताच्या सोमिया तुजें दर्शन आमकां दी जेजू येया भजन करूया येया भजन करूया बापा पुता पवित्रत्म्या येया भजन करूया सांगा म्हणूया येया भजन करूया येया भजन करूया बापा पुता पवित्रत्म्या येया भजन करूया परत पडी येया भजन करूया येया भजन करूया येया भजन करूया बापा पुता पवित्रत्म्या येया भजन करूया
नमस्कार करया बापा पुता पवित्रत्म्या येया नमस्कार करया बापा पुता पवित्रत्म्या कृत्याताची वाकणूया येया वचन करया कृत्याताची वाकणूया कृत्याताची वाकणूया येया वचन करूया येया वचन करूया येया वचन करूया येया भजन करूया बापा पुता पवित्रत्या येया भजन करूया येया भजन करूया येया भजन करूया बापा पुता पवित्रत्या येया भजन करूया येया आराधन करूया जेसू ख्रिस्ता आमच्या सोबिया आराधन करूया येया आराधन करूया जेसू ख्रिस्ता आमच्या सोमिया कष्ट मरणताचे नियाळूया येया वचन करूया कष्ट मरणताचे नियाळूया येया वचन करूया येया वचन करूया येया वचन करूया बापा पुता पवित्रत्या येया वचन करूया येया वचन करूया येया वचन करूया हालेलुया 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 बापा पुता पवित्रत्या दुकारिका हालेलुया 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 देवाचे उतर ऐकूंक आमी सकड उबी रावया समार्काचो वांजेल अध्याय 4 वळ 35 त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं तेदमा तांणी लोकांक दांड सोडलें आनी जेजू माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले तांचे सांगाता एर माचवे आसले तितल्यार व्हडयेक जड वारें उठलें आनी लारां माचवा भितर मारून मासो उदकान भरोवन आयलो तरी जेजू सुंकाट सरशी हुशार तकली तेकून न्हीद काडटालो शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडतांव तूं कांय खबरेर नाय मो जेजून उठोवन वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक म्हळें चुप राव थंड जा आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें तवळ जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक तुमकां बोवाडतना पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले वो कोण जायत वारें आनी उदक लेकून ताच्या उतराक खाल जातात देवाचें उतर वाकणे तुका क्रिस्ता Praise the Lord. 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 Praise
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 बसया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमची जिणी टँकींतलें उदक न्ही, टांकींत भरून दवरलें उदक आमची जिणी न्ही. टँकींतलें उदक घालत हां ताचे इतल्या गत्ता आसता पळय की न्ही. ताचे थंय तुमच्या टँकींत कांय लारां येतात की हां कितली तेंप जाल्यार उदक तशेंच आसा, कांय गोंदळ थंय आसा. पूण आमची जिणी दर्याचें उदक, तातूंत केदाळा चंडमारुतां येता, केदाळा लारां येतात, केदाळा व्हडलीं लारां येतात, धाकटीं लारां येतात म्हूण कळीत आसा गी हां ना. त्या देखून तो साबार जाण दर्यांत पडोवन मेल्यात. कित्याक लारां केदाळा ल्हान व्हड जातात म्हूण आमच्यान कांय गेस करूंक जाय. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमची जिणी जावन आसा. आमची जिणी कितें आरामशी जिणी गी हां ना. साबार जाणांनी चिंतलें घरचे एकल्यान इज्रायल गेल्यार भारी बरें म्हणून पळय की न्ही. हां वचोन जाल्या उपरांत परिस्थिती इंगडत, थंय बॉम्ब पडटाना, तिशींतल्यान रॉकेट येताना गेल्लो मनीस एक फावटी फाटीं घरा जिवंत आयल्यार पुरो सोमया पळय की न्ही. बरेंय नाका पाडय नाका, एक फावटी गेल्लें तूं पळय अचानक वारें वादळ बुडोवंक सुरू जाता. आमची जिणी कितें आल्ले बरींत आसा गी ना. 4 दीस कोंकली सुरू जाली, गेले हांव दाक्तरा लागीं काप शिरा पाडया म्हणून. टेस्ट करून पळयतना 4th स्टेज. वारें वादळ, कश्टांनी घाम पिळन तें हांगा उपास करन इल्ले कॅनरा बँकांत दवरले. आसोंदी मुखार हातपायाचें बोळ पडटाना जाय पडटात. हांव नातुल्लो बायलेन फोन उखल्लें, ಮ್ಯಾನೇಜರನ್ನು ಫೋನ್ ಕೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ म्हणून. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನಿಸ್ OTP ಆಯ್ಲೆ ಈ 4 2 ಅದು ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. 3ನೇದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಮ್ಮ. 8 7 गो घरा येताना उरले पुरा पुसून व्हरून गेल्यात. परत्यान वादळ मुखार काले. अशें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिणयेंत वादळ अनिरीक्षित रितीन येता आनी आमकां बुडयता. तर ह्या वादळाक शिरकोन आमी बुडताना आमी कोणाक उलो मारूंक जाय. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता 2 सामुएलीच्या पुस्तकांत दावीद राई समस्याक शिरकत आसतना, कश्टांत संपडल्या वेळार मनशाच्या हातांत पडच्या की देवाच्या हातांत पडचें 1000 वांट्यांनी बरें. दावीद राय म्हणटा, आमी कश्टांत हांव सांपडटाना हांवें मनशाच्या हातांत सांपडच्या की देवाच्या हातांत हांवें सांपडचें बरें. कित्याक ताची दया व्हड जावन आसा. देवाची दया व्हड जावन आसा. ते देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमच्या घरा
पेंटेंत कळून मेळना हळ्ळेनी कोंबी पिलां काडटा न्ही 8गी 9गी पिलां काडटा तांकां कितले तेंप म्हूण कुत्तारेंत दांपून दवरतात तुमी सोडतात पळय न्ही पिलां रावले कडेन रावतात की ना कोंबी काका 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 करतना तुमी काले म्हणटात ओवे ओ तितले म्हणल्याकशें ना पिलांक खंयच्या पंथार राल्ल्या री ओवे मनशा कडेन येता की कोंबये कडेन येता कोंबये कडेन येता तुमी ओनर जाल्यार तांकां गोत्ता तुमी एक दीस कातर खावची मनशांत म्हणून प्रेज द लॉर्ड पिलांकी गोत्ता हांवें मनशाच्या हातान सांपडचें की म्हज्या आवयच्या हातांत सांपडचें बेस्ट ते देखून पळय कसले समस्या येता नाही पिलां कोंबयेच्या पाकोट्या भितर रिगतात आसरो सोदतात आनी तुमची भुरगीं खंयपुणी अपायाक संपडल्या वेळार आपोवचें कोणाक पप्पा म्हूण आपयता ते आपोवचें कोणाक माय ताकाच म्हणचें पळय मांयक मात्र भास आसची काय पप्पाक भासना भासना म्हळ्यार पळय मदर टंग म्हणटात पळय मदर टंग फादराक टंग ना ती कातरून काडल्या आनी भुरगीं पळय बापायची भास शिकनात ती आवयची भास घडये आवय कोंकणी जाल्यार मलयाळी जाल्यार तामीळ जाल्यार वो कितले कोंकणी आसूं ती फस्ट शिकचें तामीळच तांणी फस्ट शिकचें कन्नडात फस्ट शिकचें मलयाळमांत कित्याक आवयची भास खालें उलो करचें जाल्यार आवयक कित्याक भद्रतेचो संकेत कित्याक म्हळ्यार वो सदां पळोवंक मेळना मेळटाय पळोवंक मेळ्ळ्यार खंयचें घालें वय गी न्ही वय मुखामळ पळोवन तूं बसल्यार पोटा घालीचें न्ही आनी वचोचें भायर हांगा आसचें कोणें त्या देखून कनेक्शन चड शॉक मारचें चड तांच्या कुशीक प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कशें ही म्हण जाती कोणी जावं दी आवयच्या रक्षणाक येतात गी तशेंच आमी कश्टाक सांपडता आसतना आमी आनवाराक वळख जाता आसतना आमी उलो मारी जै जाल्लो व्यक्ती देव जावन आसा पळया ते शीस आनी आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत परत्यान पळयता जोब कश्टाक सांपडल्या वेळार तो संवसारी इश्टांचेर या संवसारी व्यक्तींचेर बोंब मारना बगार कोणाक बोंब मारता देवाक तो बोंब मारता आनी कश्टांच्या वेळार ताणें पातयेणी साडूंक ना आनी आज आमी वाचल्ल्या या शुभवार्तेंत जेजू सांगाता शीस दर्यांत पयण करतात त्या देखून तुमकां तुमच्या मोतींत एक कंसया तुमी जेजू सांगाता आसल्यारी लारां येतात जेजू सांगाता आसल्यारी तुमी बुडी येता त्या देखून प्रॉस्पेरिटी गॉस्पला पळय ग्रेस्तांची शुभवार्ता जेजू सांगाता आसतना बरें जाता जेजू सांगाता आसतना पिडागूण जाता जेजू सांगाता आसतना आस्त मेळटा जेजू सांगाता आसतना रीण संदवता जेजू सांगाता आसतना कुवेटांत काम मेळटा जेजू सांगाता आसतना तें जाता हें जाता म्हणचें आपळे जेजू सांगाता आसल्यारी कुरीस मेळटात कित्याक म्हळ्यार पयल्या शर्मावांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू तांच्या सांगाता आसलो जाल्यार मोरयेक आनी जुजेक कुर्साची वाट मेळ्ळी गी ना मेळ्ळीत
जेजू सांगत आसल्यार आमकां कुरीस वोवंक मेळटात, पूण ते कुरीस जेजू नातल्या वेळार आसच्या कुर्साचे की आळू आसतात. प्रेज द लॉर्ड. वोवंक आमकां तोच कृपा दिता. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कश्टांची लारां त्या शिसांच्या दोणीक मारतना शिसांनी बॉम्ब मारले मेस्त्री आमी बुडताव. मेस्त्री आमी बुडताव. त्या दाळा जेजू उठलो आनी मोगाच्यानो हाका सांगचे आमी सदांच माग जाय म्हणून. जेजूक कळीत ना म्हणून तुमकां पिडाय आयल्या म्हणून. जेजूक कळीत ना म्हणून तुमी सोलवल्यात म्हणून. जेजूक कळीत ना म्हणून तुमी बुडल्यात म्हणून. जेजू कळीत आसता, पूण आमचें काम ताका उलो मारचें. त्या देखून जेजू दोणीर पैण करता जाल्यार तो न्हिदेंत आसलो. आतां एका दळा दोन बुडली जाल्यार खालें जाता. ताणी उलो मारलो ना, जाल्लें जावन दी. उगोत बसले जाल्यार खालें जाता. दोन बुडती आसली, बुडले जाल्यार खालें जाता. कांय जातें ना. जेजू तांकां वयर हाडतो. तें ताका तें कळीत आसा, तें तांकां कळीत आसा. पळया, आमकां साबार पटीन जिणयेंत पुरा जालें मुग्धलें म्हजें म्हणटा आसतना आमी वयर येवंक नावंगी. कितल्या जाणांक न्हिदले कडेन जालें ताचें आज जालेंत म्हणून. आतां हांगा नात गी, बसल्यात. वय मरणाक पुरा रेडी केल्लें जाल्यार पोस्टपोन जालें. प्रेज द लॉर्ड. वय सबार पटी आमच्या हातांत कांय ना. आमच्या हातांत कांय ना. आमी बेश्टें कोच्चुंचें मात्र. हांव तें करतां, हें करतां, सोडना, तें करता. मात्ती गोबरी मेळ्ळी आमचे. कालें आमचे कडेन, कालें आसा आमचे कडेन. कितलो वेळ जाय पुक्कू जावंक? कॅन्डल म्हणी पालोवंक 1-2 सेकंड म्हणी जाय. वय की न्ही? पुंगचें वारें सामा कॅन्डलाक पडोवचें, त्या दाळा मात्र पालोवचें. आमकां तितलो वेळ नाका. पळोवन पळोवन आसले बरें. वय कळोवंकी कळना, कळोवंकी कळना. बुडुल्लें कळोवंकी कळना. त्या देखून मोगाच्यानो आमी देवाक उलो मारी जय हरी एक दीस. त्या खातीर शिसांनी जेजूक उलो मारलो. जेजूक उलो मारलो. जेजू उठलो आनी दर्याक थंड जा म्हळें. त्या देखून निरंतरी आमी मागतना पळया, पोरण्या तेस्तामेंतांत इजिप्त तावन भायर येवची परजा, त्यो तांबडो दर्यो पळोवन बोम मारलो. आमकां हांगा जिवेशी मारूंक तुवें हांगा हाडलांगी. मोगाच्यानो आमी कश्ट, आतंक, निराशपण येताना साबार पटी आमी पळोवचें देवाक न्ही. आयिल्ली पिडा आमी पळयता, पिडेंत मेल्ल्यांक पळयता. पळय की न्ही? कॅन्सर आयला. देवाक की व्हडलें कॅन्सर की ना न्ही. देवाच्या की व्हडलें कॅन्सर न्ही न्ही. आमी समस्या मात्र पळयता, देवाक विसरता. त्या खातीर एक बरो येणार म्हणटा, तुमकां समस्या येताना तुमी समस्याक सांगत जाय की तुज्या की व्हडलो देव म्हजे कडेन आसा. तुज्या की व्हडलो देव म्हजे कडेन आसा. देवाक पळोवन हें कोलें हे देव व्हडले समस्या म्हाका दिलाय म्हूण सांगनाकात. ताका आसात दीस जाल्ले समस्येक खंयचे म्हणी आसात गी ना. त्या देखून तुमी बुडतना तुमी पळय जय जाल्लें देवाक. फस्ट भियेली इस्रायेलीची परजा, पूण
देव तांकां म्हणटा, ह्यात तांबड्या दर्यांतल्यान हांव तुमकां उतरोवन आनी एका तडीक व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ते देखून वारें वादळ आमच्या जिणयेंत येताना आनी रिक्षितपणान आमी कश्टांत सांपडताना आमकां आदार एकच, येवकरिस्ताचो सोमी. ताका पळया. किर्तनकार म्हणटा, जे मुखामळ ताका पळयता ते मुखामळ परसळटा. जे मुखामळ जेजूक पळयता ते मुखामळ परसळटा. जे मुखामळ संवसाराक पळयता त्या मुखामळांत निराशपण आसता. ते देखून मोगाच्यानो आमच्या जिणयेंती सबारपटी कश्ट, आतंक, निराशपण येता आसतना आमी एकसुरे आसानावो. ते देखून सीस म्हणटात पळया, धर्मदुताची कृत्यां 4 अध्याय 20 वळ, आमी कितें पळयलां, कितें भोगलां तेंच आमी तुमकां सांगता. आमी जेजूक भोगलां, जेजून आमचे जिणयेंत केल्ली आसर ही आमचे कडेन आसात आनी तो तुमकां बरें करतलो म्हणून तेंत आमी परगट करता. त्या देखून आमच्या कश्टांच्या वेळार आमचो बोवार्थ उणो करिनाये, आमचे मागणें उणें करिनाये, आमी निराशी जायनाये, आमी कंगल जायनाये. आमचो बरवसो एकच, जेजू म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या पिडेंत, म्हज्या एकसुरपणांत, म्हज्या निराशपणांत, सकडा सांडिल्ल्या वेळार जेजू म्हज्या सांगाता आसा. दोळे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमची जाप दी, सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. आनी रिक्षित पिडा येताना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. चरी कुशिणी सलवणी आमकां भोगूंक मेळटाना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. आमच्या वावरांत जिणयेंत रीण सडताना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. दिसपडत्या जिणयेंत विविध समस्या आमकां रेवड घालताना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. सबार रितीने आखंत आमकां रेवड घालन पितीसपणा रेवड घालताना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. हेरांनी आमकां इन्शुणीची उतरां म्हणटाना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. हेरांक हांवें बरें केल्यार तांचे तावन म्हाका आयकूंक मेळटाना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. मागण्यांत म्हजी जिणी करसिल्यार म्हज्या जिणयेंत निराशपण रेवड घालताना सोम्या आमी बुडतांव आमकां बचाव कर. आमची परिस्थिती, आमचे निराशपण, आमचे एकसरपण सक्रामेंताच्या सोम्याक समर्पिया. जावंक पुरो ती एक पिडा, जावंक पुरो आमचे एकसरपणाचें जिवीत, जावंक पुरो आमची मोगाची मनशां आमचे तावन पयस गेल्ली ते वेळ, जावंक पुरो आमी मोग केल्ले आनी आमकां मोस केल्लो वेळ. सबारपटी आमी बोवार्थ सांडून बुडोवन गेले आम जावंक पुरो. देवाचेर आमी बरवसो सांडला जावंकी पुरो. आमी मागया सोम्या आमकां बचाव कर, आमकां तुज्या बळान भर. आमचो बोवार्थ घट कर म्हूण आमी मागया. सोर आमचे समस्ये, सोर आमची पिडा शिडा, सोर आमचे निराशपण जेजूक आतां आमी भेटवया. ह्या पुणशेताक आमी आयल्या आमचे कश्ट वोवोन काण घेवन, ह्या पुणशेताक हांव आयल्या बरवसान हे पटीपुणी जेजू म्हाका पडतलो म्हणून. ह्या पुणशेताक आमी आयल्या आमचें मगणें अर्पण करूंक, ह्या पुणशेताक आमी आयल्या आमचें कुटुंब समर्पण करूंक. समस्यांनी तें बुडलां, निराशपण आमच्या कुटुंबांत रेवड घाला.
शांती नापयस जाल्या जेसू आमकां बाचाव कर. जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. म्हज्या पिडेंत म्हज्या सलवणेंत जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, पाताक मुजें बक्षिता, वेगेन ताच्या तोखेता. म्हजी कृशी म्हजें बेळें आमचो व्यापारांत वैवाटांत सलवणी येताना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. म्हज्या काजारी जिवितांत वजें जड जाताना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. पितेसपणाचें वारें वादळ म्हज्या कुटुंबांत आदळतना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. कुटुंबांत शेजारा मनस्ताप वाडटाना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. वायट सवयो रेवड घालतना सभा रितींनी हांव अबल जाताना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. राग द्वेष मोसोर म्हज्या जिणयेंत रास करतना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. पिडे शिडेचे निराशपणांत हांव पडटाना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. हेरांत हांव नालिसायेक हांव सांपडटाना जेसू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तोखेता, पाताक मुजें बक्षिता. म्हज्याच मनशांनी म्हाका सांडटाना
जेसू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या तो घेता पक्का मुझें बक्षिता जेसू 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 जेजूक आपय आमी जियोंक कुरपा दी जेसू 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 जियोंक कुरपा दी जेसू उलो मरियान जेजूक जेसू 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 जियोंक कुरपा दी जेसू 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 जियोंक कुरपा दी जेसू तुम्ही उलो मारतना तुमच्या लागींच आसच्या त्या देवा बरी दुसऱ्या कोणाकी दुसरो कोणतो देवी आसना तसो जेजू आता तुमच्या लागीं रावून तुमकां अभिषेक करूंक तुमची पिडा शेडा काण घालूंक तुमचे चिंता पयस करूंक तुमचे निराशपण पयस करूंक तुमच्या लागींच आसा जेजूक आपया बार्तिमेया बरी आमी आपया वादळाक शिरकल्ल्या त्या शिसा बरी आमी जेजूक आपया आमचे वादळ तोंड करून दी आमी बुरत्या जावं जेजू आमकां नास जावंक सोडी नाका आमकां तुज्या कृपेन भर आमकां तूं आशीर्वादीत कर आमच्या पिडेंत आमच्या सरवडेंत जेजू जेजू म्हूण आपया जेसू 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 आमच्या काळजा भितर आमच्या कुटुंबा भितर आमच्या भुरग्यांच्या जिविता भितर आमच्या खासारी जिविता भितर जेजू येऊन दी आमकां अभिषेकान भरून दी कृपेन भरून दी म्हणून मागया जेसू 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 हालेलुया 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 गुण कर जेसू वापर जेसू गुण कर जेसू प्रेज जीसस थँक यू जीसस या कुटुंबा आमच्या घर आमच्या संसार आमच्या एकच जेसू तुमच्या बिरग जेमच्या घरान वाड्या हालेलुया 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 जेसू 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 सक्रामेंताच्या समयान जेजू जेसू जेसू हांगा जमल्या हर एकल्यांकी तुज्या उदंड आशीर्वादान भर जेसू 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 तुझे ते पवित्र नांव ती उलो करता आसतना जेसू जेसू सकड बंदड बनपास संकळ्यो तुटून पडोवन दी सैतानाचें राज नास जावन दी तुझें समाधान ह्या नव्यानांत भाग घेतल्या ह्या भुरग्यांच्या घरांनी वाडोवन दी तांच्या कुटुंब तूं आशीर्वादीत कर आनी करची कृशी व्यापार आशीर्वादीत कर तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं दैवीक देण्यांनी भर तुज्या समाधानान तांचें कुटुंब भर म्हण मागता सोमया तुजें आशीर्वाद ह्या भुरग्यांच्या घराण्यांत रास करून दी दैवीक मोग ह्या कुटुंबांनी वाडोवन दी आमेन 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 सोमयाचें आशीर्वाद घेवंक गावया ह्या देवाडा सक्रामेंता देवाडा सक्रामेंता सुस्तं नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोधा नव्यो इति आदया सवणेच्या अस्कविश्या बाबा ताची मोठ्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यात
kasita tu kadogaicha spirita sama sami navakta प्रार्थुया ये देवा विचित सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय निराश करताय सासनाच्या सासना Amen. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता प्रशांत सलमान डिसोजा ब्रह्मावर सिल्विया आनी वेरोनिका डिसोजा उडपी आसो आज बर्थडे स्टेला मरिया मेंडोन्सा बारपूर गिलबर्ट सिंथिया लुवीस सास्तान जोविटा डायस कालमाडी बाजिल वेल्मा फेर्नांडीस तोट्टम ग्लेन कॉड्रस संताकट्टे प्रिन्स्टन विशाल कास्तिलिनो शंकरपुरा डेनिस कर्नेलियो काकुंजे लूसी रॉड्रिगस उप्पूर रिशा नोरोन्ना मूडू बेಳ್ಳೆ हासो आज बर्थडे नितिन मिनेझस आनी कुटुंब गोवा आल्बर्ट डी सिल्वा ब्रह्मावर फ्लोरिन डी सिल्वा वमंजूर तशेंच ब्रिजित कर्नेलियो आनी कुटुंब काकुंजे जेरेमिया मोंतेरो मँगलोर रीना डिसोजा आनी कुटुंब आजेकर रेमी लुवीस मँगलोर दीप्ती गणेश मुदरंगडी कॉसेस फर्नांडीस काटीपाळा डेविड मेनेझस गोवा संतोष कर्नेलियो आनी कुटुंब काकुंजे फिलिप डिकोस्ता आनी कुटुंब बासरोरू रिक्सन रोहन डिसोजा तोट्टम अनिता नजरेत मँगलोर रोशन डिमेल्लो मुंबय हांच्या तेसवा पासत तशेंच लॉरेन्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता शर्मेला डिसोजा वामंजूर लॉरेन्स डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता सुनीता मतायस उडपी फ्रांसीस झेवियर कर्नेलियो हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता कर्नेलियो कुटुंब काकुंजे जॉन पेट्रिना हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता ब्लांच नेजार पाउलो इंडेसा हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता रिचर्ड कॉड्रस आनी कुटुंब नेजार फेलिक्स कास्तेलिनो हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता आंजेलिन कास्तेलिनो संताकट्टे घरच्या आल्मांवा खातीर मेस्तिता सिंथिया डिसोजा उद्यावर लुकास हेशम्मा राजू आनी क्लिटस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता एवी के बोट मल्पे घरच्या आल्मांवा खातीर मेस्तिता अम्ब्रोज जॉन मग्गे मेरी मोनिका वेरोनिका मेरी कलमाडी संदीप मार्टिस हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता आयनिश लसरा सुदीप मार्टिस आनी आयनिश लसरादो हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता मरणा पंडाचे संदे कलमाडी मायकल आनी दुल्सेन मेनेझस हांच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता फ्रँकलिन लिझी मेनेझस तशेंच लॉरेन्स डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मेस्तिता प्रमिला कोरडा सिर्वा उटाम एक सावन समल्या आमी घरा देवाच्या उडो वायन रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणाक सोम्याची सुथये खोट्या बांदा सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे पविता एकता समता सोम्याचे
जीवन परबोशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुबे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सवे असो. ख्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो अद्वेंताच्या काळार सोम्याच्या येण्याक तयारेच्या काळार आमी आसां. सोम्याची गरज आमकां हर एकल्यांकी आसा. कित्याक ते दळमसर आमच्या जिणयेंत उणेंपण आमी भोगतां. आमकां सोमी जाय. आयच्या पवित्र वांजेलाच्या वाचपांत साबार जण जेजूक सोदून काण घेवन गेले. कित्याक तांच्या मतींत ह्या मनांत एक आशा आसली, जेजून आपडल्यार आमी बरें जातले. जेजून साबारांक आपडलें आनी ते बरें जाले. तर हेंत बरेंपण ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर जेजू आमकांय आमच्या कुटुंबाक दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचे कुटाम आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जेजूच्या हाती आमी समर्पण करन हे मिसाचें बलिदान पावो ते परी भेटोवचें पसत आमची पातकां आतां आमी वळखून म्हणया. हांव भक्ती सत्पतीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या संतांक मनान चिंतून तोंडान सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओमसो अपराध ओमसो बोड अपराध ह्या पसत बगेवंक संकार मरे सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे गती आमच्या सेस्परा देवा लागीं विनादी घरात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करू आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुट सोमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सोमिया काकुट सोमिया काकुट. प्रार्थुया देवा आमच्या कळवळे बापा मनशा कुळाकातले पातकी गतींतले निवारच्याक तुझ्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय. तुझ्या अगणित दयाळाची कृपा घेवन आमी भक्तीपणी आशेवन रावता. तर खऱ्या स्वतंत्रचे इनाम आमकां फावक आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्वर देव इस्रायलाचो पवित्र जण अशें म्हणटा. खरेंच सियोनाचे परजे तूं जेरुजलेमांत वस्ती करतले आनी तूं आनीक रडची नाय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. सरस्वरान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपाद्रांचे उदक दिले जाल्यार तुजो शिक्षक आनीक लिपोवन रावचो ना. आनी तुजेच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतले. जावं तूं उजव्यान वेतना जावं तूं दाव्यान वेतना तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट तिचेरच चलोवन वच. तूं भंयत वमताय त्या बियांक तो पावस धाडटलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गोव भरपूर आनी गटायचे जातले. त्या दिसा तुजी गोरवां विशाल मैदानार सरतलीं
भुंय कोसतले बैल आनी गाडवां पान कुदळ्यान आनी धांतऱ्यान किसोवन दिल्लो मीठ बरसिल्लो सारो जातली. व्हड सोमाराच्या दिसा बुरूज पडटले तेन्ना सगळ्या उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी पडटलो आनी उदक व्हाळटलें. सरस्वर आपल्या मारा वरवीं आपल्या परजेक जाल्ले गायी बांदून तें बरें करतलो. त्या दिसा सान्नें सुर्याच्या प्रकाशा परी जातलें आनी 7 दिसांचो प्रकाश एकच दिसा फांकलेले भाशेन सुर्याचो प्रकाश 7 पावटी चड वाडटलो. देवाचे उतार हे देवाचे ओडकार. स्पोराचे विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वे स्पोराचे विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वे स्पोराक वाखणा, सर्वे स्पोराची स्तुती करचें कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें कितलें योग्य आनी दादोसकायेचें. जेरुजालेमाचें शहर सर्वेस परसो नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या शिंपलोडेल्यांक तो परतून एकठांय करता. सर्वे स्पोराचे विश्वास दवरतले सुभागी. पापसाल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे गाय बांदून ती अखंड करता. नेकेत्रांचो संको थाणें ठरयला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. सर्वे स्पोराचे विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बळिश्ट आमचो सर्वे स्पोर. ताच्या सनवायेक मीत मेर ना. कलत्यांक देव उबारता. खोट्यांक धरणेक तो आपटीता. सर्वे स्पोराचे विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वे स्पोराचे विश्वास दवरतले सुभागी. सगळें आमी उबी रावया आनी मी ससो आमी उद्गार गायन करया. सर्वे स्पोर आमचो म्हूण सुबदार. तोच आमचो शिकोंडार. तोसू आमचो राय. तोसू आमची सोडवण करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू जुदेवांच्या सिनेगॉगांनी शिकयत. देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तरांची पिडा शिडा गूण करीत सर शारांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कणवळेन भरलें. कित्याक गोवळी नातेल्या बोकरा बरी ते घुस्पडून भिजू उडले.
देखून जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी जेवसार दवडवचो आनी सर रोग आनी पिडासिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकरा मदें वसा. वेताना सर्गींच्या राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, जेवसार दवडया. फुंक्याक तुमकां दिलां, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचे उतर हे वगणे तुका क्रिस्ता. उंडोकवांसु हाडायला स्वीकार कर बापा. वांडाकांसो हाडायला स्वीकार कर बापा. आमकां सा भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दया मोठा. भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचे बलिदान सर्वरा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे नक्या पवित्रतेच्या आदावाक सरस्वत मानून घे. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटोची आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धैर्य दवरून आतां आमी आशेतांव तें भासयलेलें देणें. तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सोळदाळभरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस पोतो. सगळी संसार पडला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्यात, तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वावरतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. तुझ्या कोसा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी तोवे आमकां सोडलाय सुमिया. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास काडतो आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितो. तुजे मुखार आमकां सेवा करूंक आमकां भाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आम सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूल कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी ती सोपोती भगवन झुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu थंय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. शमयान शिकयल्यान तेंच मागणें आतां आमी भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या बागान आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या भरोशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार ककुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक सरकी पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालचे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे असो. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमा सुमेस्तान ससनाच्या जिविता. रघुणासाय मुझ्या काळजाधारा भितर आशेता मोगान तुझ्या मुझे काळीस बरून सोम्या तुला लेता ये जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडू ये जेसू मुझे दये मुर्गा देने गिवन ये जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडू ये जेसू मुझे दये कृपा देने गिवन पावोना म्हाका तरी समया येता कळसान मोच्या रावता काकूट मुची मोचे भरपूर वतून म्हाका तूं सांबाळटा ये जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडू ये जेसू मुझे दये कृपा देनी गिवन कळसान मोच्या समसरैरास्व सस्नेक जिविताचे जीवन मुझे सगळे सुफळ कर लाभोय सुख सर्गेचे ये जेसू मुझे दये शांती तुझी हाडू ये जेसू मुझे दये कृपा देनी गिवन प्रार्थुया. खळवळ्या बापा तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटून आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयावर आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोपे असो. तुमचे सयासो पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय कर. तुम्ही मुखार येया आनी तुमची मनाची वात तुम्ही घेवची. हांव नांवां वाचून सांगता. सिल्विया डिसोजा उडपी हाणें आज वॉर्न आनी चिकन स्पॉन्सर केलां ताच्या जल्म दिसाच्या संदर्भी. तशेंच जॉस्पिन डिसोजा ब्रह्मावर, अनिशा जेस्टिन मणिपाल, नावनाका उडपी प्रमिला कोरडा सिरवा, तशेंच शर्मिला डिसोजा अमूर,
मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी दिंबी केल्या आमच्या सर ते सवां खातीर वेलंकनी सायबिणा लागी आमी मागया. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकनीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती ही भोव नितळ अवंकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूचे भोव निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं गर्भे समावच्या वेळी तुका बगल्ल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय सड वाडोवंक हांव भोव सड अत्रेकता. हे दुखेस्तंचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परिमीत काकुटच्या पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसन आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेंत म्हज्या बसत विनाती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका आदी गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोंक बाळंतेर सवकासायेन जावंक बरो फुडार बरी सैरीक फावो जावंक लिवाराची पिडा गूण जावंक कुटुंबाची जाग्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक मोतीचें समाधान फावो जावंक क्रोनीक आस्तमा गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक घराक वसोंक फावो तो रस्तो फावो जावंक हातीन धरिल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक चेडवाचें मन परिवर्तन जावंक आमाल पियेवणें सोडूंक BP कोलेस्ट्रॉल शिगोर नॉर्मल येवंक ड्रग्स सिगरेट तंबाखू सेवन सोडूंक इस्रायल कामाची विजा मेळोवंक कामा कडेन सांबाळ सोडूंक युगांडाचें मिसांव बऱ्यान करूंक शिस्ट रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बोर्ड परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक 5 वर्सांच्या भुरग्यांच्या उलोवांनी सुडाळ जावंक गॅस्ट्रीक पोटकांनी गूण जावंक हिमोग्लोबीन नॉर्मल जावंक फायब्रॉयड सिस्ट ट्युमर गूण जावंक वेरिकोस वेन गांठीतू गूण जावंक इंटरव्यू पास जावंक आनी काम मेळोवंक खाजेरी जिविताचो मनस्ता पयस वचोंक तोंडा भितर जाल्लो घाय गूण जावंक बँकाचें रीण वेगळी फारीक जावंक आयर्लंडाक नर्सिंग बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक पांयांक जाल्लो मार गूण जावंक वायट चिंता आलोचने पयस वचोंक नेवील म्हणल्यार भावाची हार्ट सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या अर्गान दितात. पासपोर्ट वेगळी मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक पायल्स पिडा गूण जावंक कामाचें ट्रान्सफर मेळोवंक भुरग्यांची पोखरीपणां हट राग पयस वचोंक विजा रिन्यूवल जावंक घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या त्या सवांक आमची त्या सवां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिपास तुज्या मध्यस्थिकेंत म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजांत पेटयल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव पावल तुज्या कुशीचें जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयले पावटी वर्ता मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण हांव वत्रयतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वखदा आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मार्फत जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परत येवन मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रुसला सर्गाणी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बोप तुझ्याशी पावूं थी. सोमी तुमच्या सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय देव सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सश्णाच्या सश्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಬೆರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಬೆರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಷನ ಬಲಪಡಿಸಿದ
ಮಾಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬು ಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. Mokal putra sovai Angkar mariasit wati amka Jesuच्या बुबुळीत काळसा आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद. भलायकीचे माये बसत विनंती कर. धैर्य सुकरा आम्हा बसत विनंती कर. तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा. भगवान कृष्णाचे कृष्णाचे कृपे कृपेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. आमेन.